नमस्कार, पळया अपडेट खबरो. नरक चतुर्दश आयली, नरकासूर नेटार. सगळ्याक स्वच्छ भारत नितळ गोय मोहीम. मात दिवाळेच्या फातोडेर रस्त्यांचेर नरकासुरांच्या कोयराच्यो राशी. अनुचित्र बदलतले काय ना, खासा रिपोर्ट. वादग्रस्त कन्सल्टंट एस.एन. भोबेच्या गोयच्या प्रकल्पाचो जीएसआयडीसी करतली फेरविचार. आपयतले बोर्डाची खासा बसका. गुजरातात भोबे आड काढले अटक वॉरंट. मोदी सरकाराचे ज्युडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिलाचो गोय विधानसभेत मार्ग मेकळो. विरोधी पक्ष फुडारी राणे हरकत ना, अपक्षांक हुस्को. मुख्यमंत्र्यांचो न्याय व्यवस्थेचेर फोग. श्रीराम सेनेचो मुखेली प्रमोद मुथालिकाचेर गोंयांत येवंक घाल्ली बंदी वाडयली. बंदी काळ वाडयलो 2 म्हयन्यांनी. गृह खात्यान काढली अधिसुचोवणी. आणि जर्मन प्रशिक्षकांकडच्यान गोंयांतल्या गांवगिऱ्या वाठारांत हॉकी खेळाक उर्बा. हॉकी विलेज इंडिया अकादमीचो हायस्कुलाक घेवन हॉकी प्रशिक्षण शिबिरांचो उपक्रम. खबरो विस्तारान. नरक चतुर्दश आयली, नरकासूर नेटान चल्ल्यात. सध्या गोंयभर स्वच्छ भारत नितळ गोंय अभियान चल्ला. नरकासूर रस्त्यार आनी तिस्कांचेर लासून कोयर थंयच साणून वचपाची नरकासूरवाल्यांची पद्धत. डांबर काडून रस्तो पिड्ड्यार जाता म्हण पालिका बोवाळ मारता. मात अंदू कांय नरकासूरवाल्यांचोच कोयर काडपाचो विचार चल्ला. तरीकय पणजे महापालिका आनी फोंडेच्या पालिकेन वर्स पद्दतीन तयारी दवरल्या. मात मडगांव पालिकेचो तसो कांयच विचार दिसना. पळयात रिपोर्ट. बुधवारा फांतोडेर नरक चतुर्दश उपरांत दिवाळी. बेरेस्तारा लक्ष्मी पूजन. गोंयभर 5 दिसाचे दिवाळेची नेटान तयारी चल्ल्या. बुधवार पहाटे म्हणजे सूर्योदय जावपाचे पयलीं नरकासुराचो वध. हो वध जातकीर मागीर पहाटे सूर्योदयाच्या पयलीं अभ्यंग स्नान. सध्या जाणटे नेणटे नरकासूर करपाक पेटल्यात. वता वता थंय रस्त्याच्या कडेन रुपडी आनी सांगाडे उबे रावल्यात. मात नरकासुराचे उपरांत कितें हाचो पालिकांक चड मोठो प्रस्न. कोयर एकठांय करता म्हळ्यार नाका शेवट. मात हे फावट गोंयांत स्वच्छ भारत नितळ गोंय अभियानाचें वारें चल्लां. ते नेटार कांय नरकासूरवाल्यांनी नरकासुराचो कोयर काडपाची वेवस्था केल्या. पणजेकारांनी तशी तयारी दाखयल्या. आमी तेवूय चिंतला. आमी नरकासुराक पोंच्यान बेज मारून टायर बसयल्ले आसा. आमी तो जाग्या वयलो कुशी करून लासोवपाचें अशें चिंतला. आमी नरकासूर जाले उपरांत सगळे क्लीन करतले. My appeal to all the young boys, it would be better if you all organize the burning of Narkasur at the parade ground or football ground. Nevertheless, CCP will try and clean the streets. मडगांवां नरकासुराच्यो कितल्योशोच सर्ती. मात हे दिशेन मडगांवकाराचो विचार जाल्लो दिसना. मडगांवच्या पालिकेनूय तयारी केल्याशी दिसना. नगराध्यक्ष उलयता तें पळयल्यार अदमास येतलो. स्वच्छ भारत मोहीम चालू आसा. म्युन्सिपाल्टीन जागो बीन सांगला तुमी हे जाग्यार लासया बी म्हणून. ना तशें कांय ना. तशें अजुनूय काय म्युन्सिपाल्टी अशें काय सांगिल्लें ना आमकां. स्पेशल काय ऑर्डर्स बी अशें अजून तरी काय येवना. बोवाळ जावना. फक्त स्वच्छ भारत म्हणून इतलेंच खबर आहा. ना कितें केलें काय म्हणटा लासोवपाक ते सगळे मडगांव म्हण लासनाय न्ही ते. थोडे रस्त्यारूच नरकासूर लासयतात फातोडे. नरकासूरवाल्यांनी कोयर व्हरूं ना व्हरूं फोंडेची पालिका वर्स पद्दती प्रमाण कोयर काडपाची तयारी दवरून आसा. आमचो आतां वेस्ट बीन कितें उरता तो आमी आमचे कुळागर आसा ते कुळागरान तो आमी हांगसर आमचो ग्रावंड हो खेळपाचो तो क्लीन करता सगळें. आनी कुळागरान फर्टिलायझर म्हणून ते गोबर तांकां घालता. हे सरकारान आतां हाडलां पूण हे फक्त तुमचें अशें दिसता की आमचो हो नरकासूर आसा तो एक दिसाचो. एकूच दीस पावचे न्ही. आमी आयज लासतले सकाळी म्हळ्यार निवळ आसतलें. पूण जी गोंयभर जे आतां गार्बेजीचो प्रॉब्लम आसा तेजेरूय मातशें सरकारान कितें विचार करपाक जाय. म्युन्सिपाल्टी पूर्ण तरेन सज्ज आसा. स्वच्छ भारत नितळ गोंय अभियानाचो गोंयकार आनी नरकासुरांचेर परिणाम कितें तो बुधवारा सकाळीं रस्त्यावयलो सिनूच सांगतलो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. वादग्रस्त कन्सल्टंट एस.एन. भोबेच्या सुरू जावपा आशिल्ल्या गोंयच्या सगळ्या प्रकल्पांचो जीएसआयडीसी फेरविचार करतली. पुराय जावंक आयल्यात ते प्रकल्प मात उरतले. भोबेच्या प्रकल्पाचेर फेरविचार करपाक जीएसआयडीसी बोर्डाची बसका आपयतली.
GSIDCचो MD संजीत रॉड्रिक्सान प्रुडंटाक हे सांगला. सुरत गुजरातात भोबेन डिझायन केल्लो फ्लायओव्हर बांदकाम चालू आसतना पडलो. ताचे उपरांत आता SN भोबे कन्सल्टंटा आड अटक वॉरंट काढला. SN भोबेन डिझायन केल्लो गुजरात सुरतांतलो पार्ले पॉयंट वाठारांत बांदकाम चालू आशिल्लो पूल कोसळिल्ल्यान एक गजाल वयर येवंक लागल्या. SN भोबे कन्सल्टन्सीक दिल्ले सगळे कन्सल्टन्सी प्रकल्प सुरत महापालिकेन सस्पेंड केल्यात आनी ताका ब्लॅकलिस्ट करपाक कोर्टात केसूय घाल्या. सुत्रांकडल्यान मेळ्ळ्या त्या माहिती प्रमाण सुरत पुलिसांनी SN भोबे डिझायनिंगच्या अधिकाऱ्या आड अटक वॉरंट काढला. त्याच बरोबर बाकीच्या राज्यांकडल्यानूय भोबेच्या कामाची माहिती मागल्या. गोंय सरकाराचो हो फेवरेट कन्सल्टंट, मात GSIDCन ताचो धसको घेतला. ताचे गोंयांत चालू जावपा आशिल्ल्या प्रकल्पांचेर फेरविचार करपाचें GSIDCन थारायलां. भोबेचे गोंयचे जे प्रकल्पाचें काम पुराय जालां वा पुराय जावपाच्या वाटेर आसा ताचें मात GSIDC कांयच करची ना. We will place these developments before the board. We will see how to deal with these developments. There has to be a confirmed board decision on this. We have to take a all-round view. There are projects which are ongoing. There are projects which are in final stage of completion. We just cannot withdraw a consultant at a critical stage of a project. But considering this development, any further projects of GSIDC going to this firm would not arise, as we have not yet given any new projects to this firm. SN भोबे कडेन सध्या गोंयचे 1,500 कोटीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्प आसात. तातूंतलो मोठो 400 कोटींचो प्रकल्प हो तिसरो मांडवी पूल आनी 1000 कोटींचो जुवारी पूल. हाचेर आमी मुख्यमंत्री पर्रीकाराक विचारलें, मात ताणें ही गजाल व्हडलीशी काना मनार घेतली ना. म्हज्या पुरतो विशय सिंपल आहा. आमचो मांडवीचो ब्रिजाचे पळय टॅक्निकल ड्रॉइंग्स आहा पळय ती L&T दितली. ही इज ओन्ली प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंट and that he has been doing for last 15-20 years in Goa. It is not his first bridge. There are 10-12 bridges in Goa where he may be consultant. तो project management consultant आमचो, design consultant न्ही. टेंशन ना काय. गुजरात तुम्ही जे कितें म्हणटा पळय that is a whatever it is. I don't know the details of it, but whatever it is regarding technical design fault. In our consultancy there is no design by him. GSIDC always does that. One who builds, he should submit through a qualified architect and designer a design, which we only scrutinize. The consultant also scrutinize, we also scrutinize. Bureau report, Prudent. श्रीराम सेनेचो मुखेली प्रमोद मुथालीक आनी ताच्या बाकीच्या सहकाऱ्यांचेर गोंयांत पांय दवरूंक घाल्ली बंदी गोंय सरकारान आनीक 2 म्हयन्यांनी वाडयल्या. गृह खात्यान हाचेर अधिसुचोवणी काडल्या. मुथालीक वा ताचे सहकारी गोंयांत आयल्यार कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रश्न उप्रासूं येता म्हण कारण दिवन ताचेर बंदी घाल्या. घेवया एक विराम.